आता काय प्रॉब्लेम जावपा ना आणि प्लस आमी कितें करतली रोड सायड आसा ऑलरेडी कंपाऊंड वॉल आसा सो ताका फिनिशिंग बाव भायर रोपली घालून आणि एक प्रोजेक्ट so that from that access point till his main gate till that because later on it is private property nobody is going to cross. तुमकां खबर आसा म्हाका आमच्या सरपंचानी सांगला लास्ट इयर जेन्ना जुलय 11 जेन्ना एक इन्सिडेंट जालो आनी आमचो भाव एक 16 वर्साचो एक भाव आमच्या हे हितून सोंपलो आनीक हें सोंपपाक कारण म्हणल्यार म्हाका दिसता तेन्ना जेन्ना ही हें आसा आमची टँक आसा ही तेणी सॉरी तेन्ना ती पयलीं म्हाका दिसता कितें दीस पयलीं काडटाले ताका लागून हांगासर मातशें इल्लें माड फिलींग जावपाक आहलें म्हणजे माड फिलींग जावंक ना आनी ताका लागून हो इन्सिडेंट जालो मेन हांगासर एक कल्वट आसा पायप आसा रस्त्यार थंय तें सारकें पॅक जाल्लें कितलें वर्सां सरपंचान सांगलां की 15 वर्सां 20 वर्सां समज जालीं म्हणून पूण तें पॅक जाल्ल्यान हें उदक सारकें वयर येयल्लें आनी म्हाका तर सावो थिगूय जायनासलो आतां जेन्ना आमी सर्वे केली डिपार्टमेंटाक सगळे आमी रिक्वेस्ट केलो जावं आमचे WRT हाकाय आमी रिक्वेस्ट केलो आनी सांगलें बाबा लास्ट टायम आमी सांगलें आमी स्पेक केल्लें जेन्ना आमचे वारा जायते ऑफिसर आहले मामलेदार आहलो PI आहलो मागीर WRT आहले बाकीचे डेप्युटी कलेक्टर हे सगळे आहले तेन्ना आमी इन्स्ट्रक्शन केलां तेन्ना आमी सांगलेलें आमी WRTचेर आमी हें सगळें करून आमी ताका भाशेन आमी सॉल्व करतले म्हणून आयज म्हाका दिसता आयज आमकां कळोन येयलें म्हणजे आमकां क्लियर जाल्लें आसा म्हाका दिसना हेच्यान फुडें हे इन्सिडेंट जातले आनी इन्सिडेंट जातले न्हू म्हाका डावट आसा कित्याक ऑलमोस्ट आमी सगळें हें कितें आहा तें फिलींग केलां आनीक हांव पयले सुवातेर हांव आमच्या WRT मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर सराक हाका काळजां तांचे बरें करून तांणी हांगासर मिशनरी हाडले तशेंच तांचे सगळे आमचे ऑफिसर जे आमचे बदामी सर आसा चीफ इंजिनियर आसा ताकाय थँक्यू म्हणटा तशेंच WRT AE JE हांगा सगळे डिपार्टमेंटाक हांव काळजां तांचे बरें ते तांणी इनिशिएटीव घेवन आयज हांगासर आमकां क्लियर केल्लें आसा आनी जो आमचो भाव तो सोंपला पण सामकें दूख जालें आनी ताका ताबडतोब आमी आमचे लागीं कितें जाता ते भाशेन आयज आमी क्लियरली क्लियर केल्लें आसा आनी म्हाका दिसना हेच्यान फुडें कितें इन्सिडेंट जातलें कित्याक हांगासर पयलें जाल्यार तुमी आतां तुमच्यांनी हांगा पळोवपाक जाता सात क्लियर जाल्लें आसा थोडे बाकीचे कितें फोन बी आहले तेवूय आमी फिलअप करून आमी क्लियर केल्ले आसा आनी आमचो जो ओनर आसा ताणें जायते सपत घेतले कित्याक हांगासर नेक्स्ट टायम असो इन्सिडेंट जायना जावपाक ताका लागून हांव सगळ्यांक तुमकां सगळ्या मिडियांनी तुमकां लास्ट टायम दाखयल्लें ताका लागून सगळे डिपार्टमेंटाक जावं मामलेदार कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर हे सगळे जे ऑफिसर्स आसा ते हांव हांगा काळजां तांचे बरें करून कित्याक आयज असले हांव म्हाका एक लोकांक एक सांगपाची एक हें आसा आमी एक एकदां कितें आसता जेन्ना कितें पॉयंट आसता तें आमकां खबर आसना तुमी नजरे मुखार हाडचें हांव मागतां तुमी सगळे ऑल गोवा लेवलाचेर देखून हांव मागतां सगळे भावांक भयणांक आनी त्या युथाक जे आमचे यूथ आहा तांकां खंयचेय कडेन जंय भिरांत दिसता थंय वयचें न्हू कित्याक आमचो जीव पयलो आमी सांबाळपाक जाय हांव जाणा आमचे भुरगे उमेदीन ते न्हांवांक वयता थंड उदक म्हणून वयता तशें करचें न्हू आनी कितें आहा दिसता आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें तर कोणाकूय दिसता अशें डेंजरस कितें आसा तें आमकां सांगचें आमी जाता ते भाशेन ताबडतोब एक्शन घेवन आमी जाता ते भाशेन कितले वर्सां जाली हो प्रॉब्लेम आसलेलो आनी आतां जे लास्ट इयर जाले तेजे उपरांत आयज जो दिसता कोणाक श्रेय दिवपाचो आमचो आमदार गेल्या वर्सा जेन्ना ते कळची तेणी जबाबदारी आपल्या हातून घेवन तो येवन ते सदांच येवन ते कितें करपाचें सगळे ऑफिसरांक बी तेणें तें काम हातान धरून कंप्लीट केलां ऑलमोस्ट कंप्लीट जालां आनीक म्हाका दिसना आतां सांगिल्लें आमगे आमदारान सांगिल्ले भाशेन उरपाचें ना उरलो ते टेक्निकली आमी नको म्हळ्यार दिसता अशें सारकें जालें म्हणून आनी आमचो सरपंच साबियो तो बरो आसा सदांच येवपाक हें करपाक आमदाराक आपल्या आदराक घेतला आमदारान घेतलेलो आनी हें सगळें काम केल्लें आसा to me to know everybody last time neighboring state and left so again Natasana thought unfortunately he drowned at night so after my last time I traveled government missionary and without inspection before and आमगे MLA को नाम 2-3 बार again check मैं आपका कॉल है एक very old only drainage which was blocked and which was not maintained I think
for at least more than 20-25 years. He my काळाने आता MLA आमचो ते मिशन ते एक दीस भर तेणें काम करून हाका तें हें केलां. So at the water flow is very clear. There is no problem with water flow. Besides that, in this property where we are standing, there were small craters. It is a hilly area, nothing. But in some way, water logging. So at the owneraन आमचे बाबा तेणे ते बोगले रावन ते मिशनरी घालून ते सगळे फ्लॅट करून हें केलात. सो आय फील पर्सनली आतां सद्या चान्स ना कोणाक जावपाक. जालें जाल्यार चड एक एंकल हायट उदक जावपाक शकता. सो आतां म्हाका दिसता हें प्रॉब्लम जाता.